बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमची सगळी आसूं. भाव मिळीन सगळ्यांक तुमकां सकाळच्या देसारखे मिसा बिटेंत माई मोगाचो युकार. आज हे मिसांत आमी सांतान फेर्नांदीस हाजे पासत मागता पयले वर्साचो उगडास. स्वर्गीच्या बापान आपले शांतींत आपले विसवांत घेवंक मागुया. तशेंच मागुया विक्टर आनी दुल्सिना कॉस्ता तांचो आज लग्नाचो वर्शीक दीस. कितें तांचेर देवाचो आशिर्वाद पडूंक आमी मागुया. आज पवित्र सभा करता परब बाग्योन पेद्रू दोर्मृताच्या सोदरेची परब, द चेअर ऑफ सेंट पिटर. जेन्ना आमी चेअर ऑफ सेंट पिटर म्हणटा तेन्ना आमी परब करता आमची सगळ्यांची एकचाराची, आमच्या बाबार्थाची. बाग्योन पेद्रूक जेजून ही जबाबदारी दिली, सगळ्यांक आपल्या दोर्मृतांक एकचारान सांबाळूंक आनीक आपुणूच बाबार्थाचो गोवाय जावं. मागुया आज ही परब करता आसतना आमी अदीक जेजूक अणभवूंक वो करून पिराशी तशे काळांत आनी आमचो जबाब तो आमचे लागीं विचारता तेन्ना तुमी म्हाका कोण सोदतात, आमी बाबार्थाचो जबाब ताका दिवंक मागुया. आज आमचे गांवचे मुणगे माजोड्डीचे पाद्रींचो दीस. दर एक वर्साक फेब्रुवारीचे 22 आमचो मेळावो जाता. सगळे शिंपडलेले माजोर्दा गांवचे पाद्री एकठांय जातात आनी सांगतात आज हो दीस सारतात. आमचे माजोर्दा जायते पाद्री आसले, पाद्रींचो मळो कसो आनी अजून आसात. आमी मागुया सगळे जे मरून गेल्यात तांचे पासत तांकां देवान आपले विसवान घेवंक, तशेंच जिवे आसात तांकां बरी भलायकेन सांबाळूंक आनी जे जे जाग्यांचेर ते काम करतात थंय अदीक उर्बेन अदीक जेजूच्या काळजा सारके ते यादनीक जावंक. हांव पातकी सोरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच संकवार मारीक सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत
देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेश्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपदवेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखणटा. सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता, सुमिया देवा देवाचे शिळे, तूं संवसाराचे पाप काडटाय, आमची काकूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय, आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सर्वपदवेदार देवा, तुजो धर्मदूत भाग्योन पेद्रू जेजूक तुजो पूत म्हूण दोड उचारणेन ओळखलो. देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुसपा गोंदळान वो कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ डणवण ना जावंक आनी पवित्र सभेच्या एकवटांत रावन आमचे मदले कोणाकूच वेगळो स्वरूप निर्मू नाका. आमचे सुमिया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सभे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. भाग्योन पेद्रूचे चिटीवेले वाचप. प्रितीच्यानो, आतां तुमचे मोदें आसलेल्या वडिलांक इबूद दिता. हांवूय वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षी आनी दिश्टी पडची आसा ते मोहिमेंत म्हाकाय वांटो मेळटलो. देवान तुमच्या आदीन केल्या त्या हिंडाचे गोवली जायात. तांची राखण करात. बेश्टो कायदो म्हूण न्हय, पूण आपकुशीन देवाक जाय ते प्रमाणे मेळ्ळे जोडीचे आशेन न्हय, पूण खालसाचे हुरबेन. तुमचे आदीं आसलेल्यांचेर जबरदस्तीन अधिकार चलोव नाकात, पूण तुमच्या हिंडांचे नमुने जायात. आनी जेन्ना मुखेल गोवली दिश्टी पडटलो तेन्ना बिगोडना तसले मोहिमेचे तुमकां मुकूट मेळटलो. देवाचे उतोरे. देवाचे वडुपकार. आमचो जबाब. म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. सगळीं म्हणुया. म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय म्हाका दिता आड पडूंक. शितोल व्हांवत्या उदकाशी तो म्हाका वाट दाखयता. म्हज्या निर्बोल जिवाक तो नव्यान दिता धीर गोठाय. सबब म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. आपल्या नांवा खातीर तो नीस मार्गान म्हाका चलयता. कालक्या कोंडांतूय सांडल्यार कसलोच हुस्को ना म्हाका. दांडो आनी कोंकें घेवन म्हजेशी उबो आसाय. म्हाका दीस रात सांबाळटाय. राखण करून धीर दिताय. सबब म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. म्हजे दुस्मान घुस्पतात, पळयतात, तोटाक जाता. तांचे मुखार तूं म्हाका जेवण वाडटाय रुचीचें. म्हज्या माथ्यार आनंदान दोमदोमीत तेर वारोयलाय. कुशालकायेन मुरगट्टा म्हजो कांसो बरो ओत्ता. सबब म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. तुजी काकलूत बोलेपण दोन दिसा म्हजेर व्हांवता. उचित घरान देवाच्या म्हजें तिकाण सदांकाल. सबब म्हजो गोवली सुरेस्पूर कांयच म्हाका उणें जावंक ना. उदकार उबी रावया.
तूं कोडप आनी ह्या कोडपाचेर म्हजी पवित्र सभा हांव बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत वचचे नात. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. फिलिपाच्या सेजारिया प्रांतांत येतूच जेजून आपल्या शिसा कोड्या विचारले, मनशाच्या पुताक लोक कोण सोदतात? आनी तांणी जबाब दिलो, कांय जाण स्नान दातार जुवां, कोण कोण एलिजा, दुसरी जेरेमियाचो प्रवाद्यांतलो कोण एकलो अशें म्हणटात. ताणें विचारलें, तो तुमी म्हाका हांव कोण म्हणटात? तेन्ना सिमोन पेद्रू असो उलयलो, तूं क्रिस्त, जिव्या देवाचो पूत. जाप दिवन जेजून म्हळें, सिमोन जोनाच्या पुता, तूं सुभागी, कित्याक रोगता मसान न्हय पूण स्वर्गार आसच्या म्हज्या बापान हें तुका उक्तें केलां. तर हांवूय तुका सांगता, तूं खोडप आनी हे खोडपाचेर हांव म्हजी सभा बांदतलो आनी एमकोणाचे दारवंटे तिचेर जैत वचचे नात. हांव तुका सर्गीच्या राज्याच्यो चाव्यो दितलो. तूं संवसारांत बांदची तितलेंय स्वर्गार बांदलेलें जातलें, आनी तूं संवसारांत सोडशी तितलेंय स्वर्गार सोडलेलें जातलें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भाव भयणीनो, रोमांक एक सोबीत मार्बलाचे चेर आसा, चेर ऑफ सेंट पिटर म्हणटा. एका फांकी स्कल्पटर बेन्निनी म्हूण हाणें हें कोदेल तयार केल्लें. 1650 वर्साक, कितले शेकडे जाले आतां. कुणायताले हें कोदेल पाप साहेबाची जोडटी, द चेर ऑफ सेंट पिटर. पूण ही परब करून पवित्र सभा आमकां कितें सांगता काय? सांगता की पाप साहेब, बिश्प साहेब, याज्ञीक आनी सगळीं आमी पवित्र सभेचो भावार्थ आनी पवित्र सभेचो एकचार सांबाळपी. आमी जाणो ह्या फेब्रुवारीच्याच म्हयन्यांत आमचो आदलो पादविकार फादर कोंसेसांव संपलो अकस्मात मरणान. ते उपरांत जाणटे पिरायेर पिताजी वास्को दुरई हो याज्ञीक जेजुईत पाद्री संपलो. आनी ते उपरांत काल आमी मातीक लायलो आमचो याज्ञीक भाव फादर आंतोनी कोता, जो सांतिनेज पादविकार कसो वावुरलो 7 वर्सां. आनी एक एकलो जाणी आपलो अनुभव ह्या याज्ञिका विशीं सांगलें. एक एक याज्ञीक ताचें खाशेलेपण तांणी स्पश्ट केलें. जे कोण योलोजिया म्हणटात ताका कितें तरी ताचे गूण सांगपाची एक पद्दत आसता. ते विशीं सांगता आसतना ताचो एक एकल्याचो खाशेलो गूण, खाशेलें कॉन्ट्रिब्युशन गोंयचे पवित्र सभेक दाखोवन केलें. आमी आयचे पयले वाचपांत भाग्योन पेद्रूचेच चिटीवेलें वाचप आमी आयकलां. आनी तो हें वाचप भोव करून वडिलांक, पवित्र सभेच्या वडिलांक एड्रेस करता. वडील कसले जावंक जाय, कसले जावंक जाय ते सांगता. खालती
इंडाची राखण करपी बेश्टो कायदो म्हूण न्हय पूण आपकुशेन देवाक जाय ते प्रमाणे काळजाचे उर्बेन जबरदस्तीन न्हय अधिकार चलोवन न्हय पूण इंडाचे नमुणे. These are some of the qualities that we, the Pope, the Bishop, the priest, and even those who are responsible in various capacities, आमकां आसूंक जाय. भाग्यवंत पेद्रू सांगतालो कसले गूण आसूंक जाय आमचे मदें. आमचे फिरगोजांनी आज जायते ले लिडर्स आसात. आमचे PPC वांगडी आसात, पादविकाराचे लांब हात कशे. आमचे एसोसिएशनांचे वांगडी आसतात, मुवमेंट्स आसात तांचे वांगडी आसतात. तांणी फुड्यान कसले फुडारीपण घेवचें हें भाग्यवंत पेद्रू त्या काळार सांगतालो. पदवी कशी न्हय, हांव PPC मेंबर, हांव उमकेच एसोसिएशनाचो अध्यक्ष अशें न्हय, पूण काल्तिकायेन काळजाचे उर्बेन सेवे चाकरीच्या मनान हो वावर जावंक जाय अशें बाबा बिडिनो आयची परब आमकां दाखोवन करता. पेद्रू आनी जेजूचे पयले दोन हो भावार्थ परगट्टना आपलो जीव दिवंक पावले. हो भावार्थ परगट्टना जेजू खातीर मेले आनी तांचो वावरूच जालो सेवे खातीर. कालते तांचें जिवीत तांकां मारले आनी ते तयार जाले भावार्था खातीर आपलो जीव दिवंक. हुस्को तांकां पवित्र सभेचो एकचार सांबाळूंक भाग्यवंत पावलू आपले चिटींनी पोतून पोतून उगडास करता. आमी सगळीं एक जेजूची गुदाद खूड, आमचो एकचार गरजेचो. आनी एक उरतलें जाल्यार बाबा म्हणिनो आमकां खरी दिशा आसूंक जाय. जेजू आपल्या शिसांक प्रश्न करता तो, तुमी म्हाका कोण सोदतात? It was not an identity crisis for Jesus. Jesus knew his mission. पूण तो विचारता लोक कोण म्हणटा, not interested in what people say. Who do you say I am? तुमी म्हाका कोण सोदतात? आनी सगळ्यांचे वतीन पेद्रू तो सदांच पयलो आसलो. रॉंग आन्सर जाल्यार देखून तो भियेनासलो. पूण पेद्रू जबाब दिता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. यू आर द मसाया, यू आर द anointed one, you are the son of the living God. That was the best answer. That was the right answer. That was what was expected of all the apostles. And ताकाच लागून जेजू म्हणटा, पेद्रू हें तुज्या तोंडांतलें न्हय, तुज्या तोंडांतलें न्हय हें. तूं मागीर धांवतलो आसलो, हांव वळखना ताका. 3 फावटी म्हणटलो आसलो एके बायलेक भियोवन, हांव ताका वळखना, म्हजेरूच सोपूत घेवन सांगता, ह्या मनशाक हांव खरेंच वळखना. ताका कितें करूं तुवें, म्हाका सोडे. हो पेद्रू. आनी पेद्रूक जेजू उगडास करता, बाबा हें तुजें न्हय, म्हज्या बापान हीं उतरां तुज्या तोंडांत घाल्यांत. पेद्रूक उगडास करता, ही तुजी उतरां न्हय, म्हज्या बापान हीं उतरां तुज्या तोंडांत घाल्यात. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. एंड जीजस इज सो प्लीज्ड. जेजू ताका सांगता, तूं खडप, तूं एस पेत्रूस, एस सुपेरांक पेत्रम एडिफिकाबो एक्लेसियम मेम. तूं खडप
आनी ह्या कोळपाचेर हांव म्हजी सोबा बांदतां. पेद्रूक भासावणी दिता आनी ती भासावणी जेजू पोत्तून काडिना. तो ताका वळखना म्हणटा. आपल्याचेरूच सोपूत घेवन बाबा म्हणी न्हू असलो सोपूत आसलो पेद्रूचो जुदेवांचे चाली प्रमाणे. पेद्रू म्हणटा तिसरे फावटी ह्या मनशाक हांव वळखता जाल्यार म्हजेंच घोट्टण जावं. लेट कर्स फॉल ऑन मी इफ आय नो दीस पर्सन. पुरो आसलें. मागीर कोणूच ताका विचारिना कित्याक ताणें आपल्याचेरूच सोपूत घेतला. म्हजें घोट्टण जावं म्हणा आनी कसलो पुरावो जायो. आनी पेद्रू सुटलो. जेजू पेद्रूक पळयता. एक नदर घालता पेद्रूचेर आनी पेद्रू रडूंक लागता. हांवें म्हजे गुरुजीक वळखना म्हणलो. ही खोंत पेद्रूक जिवीतभर. हांवें म्हजे गुरुजीक वळखना म्हणलो एके राखणदार बायलेक लागून. पूण बाबा म्हणी न्हू पेद्रूक दिलेली भासावणी जेजू पाटी घेना. म्हज्या शेळयांक राख, म्हज्या मेंढरांक राख. आनी पेद्रू मेंढरांक शेळयांक राखता आनी आजून राखता. जेजू आपले सोबेक आपले गुदार कुडीक सोडिना. बाबा आज आमी खुशालकायेन पेद्रूचे सुद्रेची पळोवप करता आसतना आमचे मदें हो एक चाल आनी आमचो भावार्थ जेजू सोबेन थीर गोड जावं आमी तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत असलो भावार्थ उच्चारूंक आज हे मिसा भेटीन वांटून घेता आसतना आमकां कृपा मागुया. भेटवणेच्या वेळार आमी गायन गावुया. माल वर्धानाचो C23 पान 38 C23 पेज 38. Che vuole pico si va gata baba già di sa amcha tata dosi druba amcha tata dosi druba Carlo loro sbuccia cola pinta papa già di sa amci calzin soria ruba amci calzin soria ruba Smaldunia Vordanazzo onde tanto vedo e volo pesa soda zuga vedi orbi vole tu Jerusalem. भयणी भावांनो, हे आमचें बलिदान सोदपदवीदार देव बापाक मानता तसलें जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांत आनी मोहिमेन आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन सर्वेश्वरा पवित्र बापा, हांगा जमलोली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कोनवाडायेन मानून घे. भाग्योन पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवळ्याच्या शिकवणीक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ ओकोंड सांबाळून आमच्या सासणाच्या दायजाक आमी पावोशी कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्वपदवीधर आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो आमचे सासणीक गोवड्या
तुजो ईण तूं केदींच सांडिनाय, पूण भाग्योन 2 रुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केले आनी तुज्या इणाचे गोवळी तांकां नेमले. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी उच्चारता. पवित्र 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 स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन बसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात, म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक करोराचें रगत पातकेचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूड परगटुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सेवेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पापा साहेबा, फिलीप आमचे बिश साहेबा आनी सगळी यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. सर्वेश्वराचे चाकर संतानाची काकूत कर. तेका संवसारांतलो आपूण वेलो बावतिजमांतल्यान जेजू बरोबर तूं मेलो, तशेंच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावमणीची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरजोडीत मुखार मोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हे वेदी भोंवतणी एकठांय आसलेल्यांची, आपआपल्या घरांनी रावन हे मिसा बेटीन वांटो घेतिल्यांची दया कर. अंकवार मारये देवाची आनी आमचे माई सांगाती, तिचो पोती भाग्योन झुजे, भाग्योन दमदूत, भाग्योन पेद्रू, आमचो आस्कारी भाग्योन मिगेल आनी सोर काळी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. भाव मिळीनो, पेद्रून सगळ्यांचे वतीन बाबार तूं चाल्लो. तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज जेजूक आमचे काळजांत घेवं येतना तोच जेजू आमकांय विचारता, तुमी म्हाका कोण सोदतात? जेजू म्हाका कोण? हो जबाब आमी एक एकल्यान दिवंक जाय. आज हे जेवणाचे बोडान पेद्रू भाशेन आलोना तसलो आमचो बाबार्थ जावं
जेजू आमच्या जिविताचें खोडप ताचेर आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूं. जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाचो आदार आमकां मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस, आनी आमकां तारणेर पळोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वाखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी. सुमया जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन दुतांक मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावर्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशेपर म्हणून तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या ससनान. जिवन जेजूची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. खुशालकायेन आयचे परबे दिसाक एकामेकाक जेजूची शांती वांटुया. देवाचे शिले संवसाराचे तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत असो पेद्रून बाबार्थ चाललो जेजू आमचो सोरवुंडार, म्हजो सोरवुंडार, माय पर्सनल सेवियर. असतो जेजू बापाचो सोब आमचे खातीर मनीस जालो. येताच्या जेवणांत वांटो घेवन उदीक आनी उदीक बाबार्थान वाडटली आमी सुभागी. तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू बऱ्या गवड्या क्रिसमसा वेळार आमी गायन गावया. D13 पान 5 आनी 4, D13 पेज 54.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा आमचे बापा, आपल्या भाव भयणांक भावार्थान थीर करूंक तुज्या पुतान भाग्योन पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब आयज समारंभून जेजूच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. ह्या सर्गीच्या जेवणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटांत थीर रावूंक, एकामेका लागीं मायेमोगान जियोंक आमकां घोटाय दी म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाव भयणीनो, आमी आतां ह्या पवित्र संस्काराक आमचे मदीं दवरतल्या. 9 वरां पुऱ्यान जाता तेणी वांटो घेवचो. आमी बायबल कोर्स ब्रेस्तारा दीस करूंक थारायला. 6 ते 8. उपकार करून मातशें नांवां दिवची. नांवां तुमी पाठोवची, फोन करून सांगूं येता. जेनिफर आमची भयणीक एकामेकाक सांगुया. आमचो PPC मॉडरेटर आसा भाभी हुरीक, ताका इंग्लीश उलयतली दिलीप कोता. नांवां आसल्यार आमकां वेवस्था करूंक जावं ती चाव पाणीची बऱ्याक पडटा. म्हणटच मातशें हो कोर्स जातलो ऑन पॅरेबल्स, ओपारी जेजूच्यो, आनी भोव करून ज्यो ओपारी ह्या प्राचीत काळाक लागतात त्यो. म्हणटच आमी जाता तितल्यांनी येवन ताचो फायदो घेवया. सांजे 6 ते 8 भोव करून कामाक वयता तांच्यांनी येवं येता. 6 to 8 इन द इवनिंग. आनीक तातूंतल्यान आमी देवाचे उतराचे मोगी आनी जाणार जावं येता. काल हांगा तशेंच सांकवाडे सगलें बरी भशेन जालें. तुमकां सगल्यांक शेबासकी. आमी सगलीं चलून आयल्या. काल बरी मांडावळ केली. आमी खरेंच तुमचे खातीर खुशाल. देवाक तुमचे खातीर आमी दिनवासता. आनी आज जायतीं जाणां आमी मिसाक आयिल्लीं आसा. बरें दिसलें. मुंबय परतून बंदी घातल्या. जायते इगर्जो काल बंद आसल्यो. वाडटा कोरोना व्हायरसाची पिडा देखून सरकार भियेला. आमी एक एकलो काळजी घेवया. जाता तितली आमी गरज नासतना घरांतली भायर सरची न्हय. आनी आमकां सगल्यांक हे पिडींतली राख आनी सांबाळ आनी अशीच देवाच्या एकचारांत आनी एकामेकाच्या संबंदान वाडूंक आमकां आदार दी म्हूण आमचो आस्कारी भाग्योन मिंगेलीक आमी फुडें घालून मागुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. दिमी घालुया. बापाच्या एकल्याच पुता, स्वर्गीच्या बलिश्राचा, स्वर्गार्थान देवून आयलाय, संवसारांत वांटो घातलाय. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो तुका दिता. वाटसुऱ्यांक स्वर्गार रस्त्या, भुकेचे सोंपले सुस्कार. उड्याचे घेतले रुपणे, जालय तुझे व्हड आमचे. नमस्कार तुका करता, भोग आमचो
तुमी म्हाका कोण सोदतात? बाग्यून पेद्रू दुसऱ्या दोन मुतां तोंडी उलयलो. दुसऱ्या दोन मुतांच्या नांवान उलयलो, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. You are Christ, you are the anointed, you are the Messiah, you are the Son of the living God. आमी पळयला, आमी सांसपिला, आमी ताचे बराबर रावल्या, जेवल्या, बाग्यून जिवांव सांगता, मोगळा जेजू ह्या उंड्या रुपान पळोवंक गेल्यार, सांसपूंक गेल्यार, चाकूंक गेल्यार उंड्या बगोर आनी कांय ना. तरी आसतना बाबार्थान आमी सोत मानता, जेजू हे उंड्याच्या रुपाकाल जिवो देव, जिवो मनीस, म्हजो सोरवुंडार, म्हजो सोमी, म्हजो धोनी, म्हजो देव ह्या आल्ताराचेर हाजीर आसा म्हूण. बाबार्थाच्या दोळ्यांनी पेद्रू बराबर हांवूय म्हणटा, तूं क्रिस्त, तूं म्हजो सोरवुंडार, तूं म्हजो धोनी, तूं म्हजो देव, तूं जिव्या देवाचो पूत. आनी तीर बाबार्थान सोत मानून मान बागावन पोन्निपात नमस्कार हांव तुका करतां जेजू. वय मोगाळा जेजू, आमच्या मोगा पासत, आमच्या यात्रेंत आमचो सांगाती जावंक हे उंड्याच्या रुपाकाल तूं तिकाण करून आसाय. न्हूच तुजें देवपण पूण तुजें मनीसपण पुरान हे वस्तीन तुवें लिपून दवरलाय. हांव तुमचे सांगाताक आसा, संवसार सोंपपर्यंत तुमचे सांगाताक आसा. कितली बुजवणीची आनी गोठायेची उतरां आमकां. आमी एकली नाव, आमचे बराबर आमचो देव आसा. स्तोत्रांत आमकां मेळटा, आनी कोणाचो देव इतलो आपले पोजेक लागीं आसा जितलो हांव तुमकां आसा. तूं आमकां लागींच आसाय जेजू. हे वाटेचें खाण पिवण तूं जाताय जेजू आमचे मोगा पासत. आनी देखूनच तीर बाबार्थान आमी पेद्रू बराबर उद्गारता, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. आज असलेच वातावरणान जेजू आमच्यो दिसाच्यो घडयो सारूंक तुकाच आमी अणभवूंक
आनी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या आलते दोलते बाबार्थाक तुजी गोठाय मेळूंक आमचें आख्खें जिवीत तुज्या हातांत सोंपोवन दिवंक जेजू तुजी कृपा आमकां दी. तूं क्रिस्त, तूं मेसियास, तूं मागलोलो जिव्या देवाचो पूत.